बेतीम रोड सारक्यांना आम्ही डेव्हलपमेंट काम घेता आसतना देवे इश्यूज बिफोर द कोड पडिल्ल्यान करूंक मेळना. कोडा वेळा वी आस्क फॉर स्पेशल अप्रुवल तेन्ना चीफ इलेक्शन ऑफिसरान क्लियरली सांगलें की 27 मे पर्यंत कांयच हात लावपाचें ना, वॉट एवर अर्जन्सी इट मायट बी म्हणून बरोवन दिल्लें. 27 मेच्या मागीर वी हॅव स्टार्टेड टेकिंग अप द वर्क्स. तातूंत इलेक्ट्रिसिटी आनी PWDचे मदीं इश्यूज जाले की हू वील रिइन्स्टेट द रोड. त्या कोऑर्डिनेशनान डिले जाले, पावस बेगीन आयलो. We couldn't do the works. Right now all we can do is repair the works which we have asked the agencies to keep doing. मातसो ड्राय स्पेल मेळत की ते सद्या लोबरां घालता, माती घालता आनी पॅक करता, बट दॅट इज नॉट द सोल्युशन. इमिजिएटली आफ्टर पोस्ट रेन्स वी हॅव टू टेक अप द वर्क्स प्रॉपरली. विथ अ ड्राय स्पेल कमिंग इन वी नीड टू फायंड थिंग. सद्या ड्राय स्पेल न मेळिल्ल्यान वी आर हॅव्हिंग कन्सर्न्स. दीस आर जेन्युइन. आजूय म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरा कडेन ते उलयतलो, पयलीं उलयला ड्युरींग आवर कॉलिंग अटेन्शन की रस्त्याची दुर्दशा कितें जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा. दॅट इज द मेन कनेक्ट टू गो टू द बीच बेल्ट कलंगूट, आनी ताज्या खातीर बेगीन काम करचें म्हणून वी वील एन्श्योर जाता तितलें बेगीन काम करून घेवचें. पूण हे जे विशय आसा ते इलेक्शन ऑफिसराकूय खबर, कमिशनाकूय खबर आसपा जाय आशिल्लें. दे शूड हॅव नोन द सेंक्टिटी एंड द अर्जन्सी ऑफ द वर्क्स वेर वी आर हॅव्हिंग इश्यू. ते लोक पडटा, फाटल्यान एक्सिडेंट जाता, एकदम स्लो जाल्ल्यान फाटल्यान गाडी येवन लागता. लॉट ऑफ सिरियस इश्यूज आर देर. सो आय वॉज द वॉर्ड मेंबर देर who is also the ex-sarpanch to activate the people and just ensure that some precautionary measures are taken. Simultaneously, we have requested PWD to at least do intermediary jobs of ensuring that the roads, the potholes are removed, which also the PWD minister has confirmed that he will do, or we are awaiting a dry spell.